वेल नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक इन अ न्यू सिरीज दॅट इज वीकेंड गेट अवे मॉन्सून स्पेशल. कालच्या एपिसोडान जर तुम्ही पयला एपिसोड आमचो असलो तितून आमी गेले नंदनवनान आणि एक्सप्लोर केलो, हे मज्जा केली. आमी नेचर स्ट्रेल केली, आमी वेड अ वॉक इन टू नेचर, स्पायसीस वेगवेगळ्यांची ओळख करून घेतली आमी. तशेंच स्विमींग पुलान मातशी डुबकी मारली थंयसर आणि खूप कितें कितें एक्टिविटीज आसा. आता मॉन्सून म्हटलें की फक्त मस्ती धमाल करप हेच न्ही, देर इज अ लिटल सिरियस बिझनेस ऑल्सो. Monsoon is a time where you get into your garden and obviously plant new plants आणि variety of plants. आता ही variety of plants तुमकां खंय मेळटली, वेगवेगळे प्लांट्स कितें, इंडोर्स प्लांट्स कितें, आउटडोर्स प्लांट कितें, आणि तुमकां ही सगळी व्हरायटी एका जाग्यार खंय मेळूंक शकता. हे हाजे एकमेव डेस्टिनेशन म्हणजे पास्कॉल फार्म. येस, फोंड्या लागीं जर तुम्ही वाठारांत रावता किंवा लागीं खंयसर जर आसा जाल्यार डेफिनेटली यू शूड कम डावन विजीट पास्कॉल फार्म, बिकॉज लास्ट सीजन हांव हांगासर आयिल्लो आनी आय टूक सम ब्युटिफूल प्लांट्स अँड ऑब्वियसली दे आर सो लुकिंग प्रिटी इन माय गार्डन. ह्या सिजनाकूय हांव थोडेशे प्लांट्स व्हरतलो आणि ऑब्वियसली तांची ओळख तुमकांय करून दितलो. चल तर पळोवया, आमी एक असो ट्रीप मारुया आणि पळोवया वेगवेगळी झाडांची आमी ओळख करून घेवया. पास्कॉल नर्सरी फोंड्या वाठाराक लागींच म्हळ्यार 7 किलोमिटरच्या अंतराचेर बेळगांव खांडेपार रस्त्याक तेकून आसा पास्कॉल स्पायस विलेज. ह्या पास्कॉल विलेजीच्या नर्सरी सेक्शनाक आमी आयज भेट दिता. सो त्या पास्कॉल फार्मान भोंवता भोंवता म्हाका मेळ्ळें प्रिया कुबल. प्रिया, म्हाका एक सांग, हांगासर वेगवेगळी झाडां आसा तुमच्या कडेन, ओके, अँड वन ऑफ द ब्युटिफूल थिंग दॅट्स आय लायक इज ऑर्किड्स. हांगासर पयला वेगवेगळे तरेचे ऑर्किड्स आसा. म्हाका एक सांग, प्रायस पॉयंट ऑर्किड्सांचो तुमच्या कडेन कितक्याच्यान सुरू जाता आणि कितें डिफरन्शिएट आसता ताका? स्टार्टिंग रेट आती 200 स्टार्ट. ओके. ओन्सिडियम व्हरायटी 200. हय. फिलानॉप्सिस ही फिलानॉप्सिस हय. 500. डेंड्रोबियम आती व्हरायटी प्रमाणे रेट. ओके. आणि हे जे वेगवेगळे शेप्स असतात, फॉर एक्झाम्पल दिस प्लांट, हय, ओके, हितूर व्हरायटी येता इन टर्म्स ऑफ कलर्स. कलर्स डिफरंट. ओके. आणि वेगवेगळे आता ही पळय आमी पळयता न्ही ऑर्किड्स, इट इज मोर कॉमन. हय, कॉमन. हय. रेअर कलर डिफरंट सुद्धा कलर्स. ओके. आणि दुसरो वेगवेगळे जर पॅटर्न्स म्हण किंवा वेगळे जे ऑर्किड्स आसता पळय ते आसा. ओन्सिडियम व्हरायटी तातूंत डिफरंट पॅटर्न. ओके. ह्या नर्सरीन एक सेक्शन ऑर्किड्सचो आसा आणि तातूंत बरेच व्हरायटी देखून आसात. तर पास्कॉल फार्मान तुम्ही भोंवता भोंवता फक्त ऑर्किड्स, नॉर्मल ऑर्किड्सूच नासता, तुमकां वेगवेगळे टायप्स, वेगवेगळे शेप्स आनी वेगवेगळे कलर्स सुद्धा मेळटा. ते म्हाका सांग, हेका कितें म्हणटा? वंडा. शॉर्ट व्हरायटी. पूण हितून आनीक व्हडली येता? व्हडली व्हरायटी. ओके, बरें. आनीक व्हरायटी जर तूं पळयतले जाल्यार दीस वन न्ही, येलो. ऑर्किड्सान जर तुमची ओळख वेगवेगळे कलर्स आणि वेगवेगळे पॅटर्न्स, ऑब्वियसली रेट ताजी डिफर जाता, बट हे सगळे यू हॅव टू आयदर हँग इट ऑर कीप इट इन युअर सोण्णां जी आसा तितूर ताका घालचें पडटा. तुमकां जर मातयेन लावंक जाय ऑर्किड्स आनी ती बऱ्या भशेन जर जाल्ली जाय आनी ताका वेगवेगळे कलर्सूच तुमकां जाय जाल्यार इफ यू कॅन सी दीस प्लेस, ही सगळी ऑर्किड्सूच फॅमिली, बट ही तुम्ही जमनीर लावू शकता, मातयेन लावू शकता किंवा पॉट्सान लावू शकता. जशी बाकीची झाडां तुम्ही ग्रो करता तशीच ही ग्रो करपाक. सो यू गॉट वंडरफूल पॅटर्न्स, वंडरफूल कलर्स इन द ऑर्किड फॅमिली, दॅट्स इट. बट अगेन विच यू कॅन प्लांट इट इन सॉयल, दॅट इज. ह्या नर्सरीक भेट दितकूच तुमकां कळटलें हांगा कितली झाडां आनी तांचे प्रकार आसात ते. प्रिया, ह्या व्हरायटीक कितें म्हणटा? ब्रॉमलेट. आनीक व्हरायटी गुजमेनी. ओके. दोनी सेम फॅमिली. आणि हितूर कलर्स? खूब कलर आहा डिफरंट. ओके. हे अशे फातरांनी सुद्धा बरे येता. रॉक गार्डनान बी घालपाक बरें. 50% सीड जाय. ओके. तेका पॉट फ्लावर हेलिकोनिया फॅमिली पण पॉट फ्लावर. ओके. अँड कलर्स वेगळे येता? हय, पॉट ना न्ही, हितून कलर ना, पण पॉट्सान रोवपाक जाता तुमच्यान, पण फूल सन. ओके. आता हे लिंबाचे झाड. प्रियान सांगल्याप्रमाणे ह्या झाडाचे लिंबू सामके आंबट, पण ह्या नर्सरीन लिंबाची आणि एक स्वीटर व्हरायटी सुद्धा आसा.
की प्रिया उदळ पहिले आम्ही ते स्वीट लायम तुवें म्हटलं इतके स्वीट की तुझी तिची साल सुद्धा जर काढली आम्ही इट इज व्हेरी स्वीट ओके आता ही परत इज द सेम फॅमिली सेम हे सेम फॅमिली पण आंबट हा बरोबर सामकी आंबट हय सामकी आंबट मग इतके आंबट कोण यूज करता म्हणजे ज्यूस बी करपाक यूज करतात मातसो सुद्धा ज्यूस घातलं जालं तुझं आंबट काम झालंय ओके परत इज अ स्पॉट म्हणजे समजा कोण फ्लॅटान रावता आणि तांकां जर लिंबाचें झाड जाय जाल्यार अगेन इट्स अ पॉट प्लांट यू कॅन फक्त ओके फक्त ताका मॅन्युअर बिन्युअर कितें आसा तें घालपाक जाय ओके प्रिया म्हाका एक सांग ही खावची पानां बीन इट लुक्स लायक व्हेरी खावची पानां सारकी अशी बट दाट आसा ती ना एका बुश पेपर म्हणटा ओके सेम पेपर रे पेपर सेम पेपर हे तुम्ही फ्लॅटांनी पॉट्सान बी रोवन दवरूं शकता आणि एका थ्रू आउट इयर पेपर असता म्हणजे वर्सांतल्यान एकदा किंवा तो सीजनल न्ही सीजनल Okay. दुसरी क्रीपर आहा ती सीजनल प्लांट न्ही ओके ही बुश पेपर सो वर्साच्या 12 महिने जर तुमकां पेपर जाय इन युअर किचन गार्डन ऑर म्हणा किंवा इन युअर गार्डन जनरली जाल्यार यू शूड ऑप्ट फॉर दिस ह्या नर्सरीक भेट दिताना हांव मेळ्ळो ह्या नर्सरीच्या पात्रांवाक म्हळ्यार मिलाग्रिस बाब हांकां ताणें आमकां आपल्या नर्सरीन असलेल्या काही एक्झॉटिक स्पिसीसची ओळख करून दिली एक व्हरायटी येयला आता पर्पल पर्पल रेड म्हणला ताका आनी आनी एक लिपस्टिक कलर नी पळय ही झाड पळय सगळ्यो न्यू व्हरायटी फूल व्हडले आसता तेवटेन हां ते बरें जाण म्हणजे परस तेच आसता हां प्रत्येक प्राइस पाडर स्पायडर प्लांट हां हे हे फक्त शोभेचे प्लांट शोभेचे तसे स्प्रेड जाता ते फूल अशें जाता अशें स्प्रेड जाता ल्हान आमचे कडेन विकपा बीन आसा झाडां आसता ती न्यू सारकें लागता अशें न्यू पूण काडपूर मात ल्हान आशिल्लें ल्हान असले हे म्हाका ही दोनूय तुमी सांगतना याद जाल्ले म्हाका ते आनी हांवें बीन तशें हे बीन तशें पळय नवीन तसलें हें पळय हे हँगींग प्लांट्स हां पावस का फ्लावर्स येता ना नाही पावस कसो म्हणून हां अशीच ती सकून मध्ये खूब बरं खूब हे काडल्या पळय म्हाका हय हय सर काडल्या ह्यो नाशिल्ल्यो बरो हे कलर बीन न्यू थंय आनी खूब आसा थंय वयता मागीर रावंड मारता सर आमी पेटींग भरपूर आसा हे दुसरी कोणा कडेन बीन आसा पूण हे दुसरी कितें म्हणटा सर एक बरें हे म्हणटा स्टॅगन हॉर्न स्टॅगन म्हणजे मेरू हां ते शिंगां कशी दुसरी बुक करा आनी उडयन आसा हां बेश्टें लावप तें एक्चुअली
ओके प्रिया म्हाका सांग आमी पयलीं थोडीशी आउटडोर्स पयली ऑर्किड्स पयली आतां ही जी एक टायपची प्लांट्स आसा पळय हांगासर हेका कितें म्हणटा बेसिकली तेका सगळ्या बेगोनिया म्हणटा बेगुनिया बेगोनिया. ओके आणि ही सगळी इंडो प्लांट्स हय सगळे इंडोर प्लांट. Okay. 85 व्हरायटी हा डिफरंट. 85 व्हरायटीज तुमच्याकडे आसा इन टर्म्स ऑफ कलर्स म्हण किंवा आणि कितें वेगवेगळे वेरिएशन्स. ओके हाजे बेसिकली प्रायस पॉयंट सुरू कशी आता 50 रुपीज स्टार्ट आहे. ओके स्मॉल पॅकेट आहे 50 रुपीज. 50 रुपयान थंयच्यान मागीर व्हडली जशी जशी व्हडली जाता तसो तसो रेट हे आता एका फ्लावर्स बीन आसता समटायम्स. फ्लावर येता. ओके फ्लावर तितले अट्रॅक्टिव्ह ना कित्याक तिची पानां आहेत. पाना इज मोर कलरफुल वेगवेगळे पॅटर्न्स तुमच्याकडे आसा. सो कोणाक जर इंटरेस्ट आसा इंडोर जर बारीक जर गार्डन करपाचें आसा आणि जर असली प्लांट्स दवरपाचे जाल्यार डेफिनेटली यू शूड विजीट टू पास्कल फार्म अँड दे हॅव गॉट 50 80 85 व्हरायटी. 85 varieties, not even 50, not even 80, 85 varieties हांगासर आसा. So you can choose whichever fits to your color scheme and your garden that is. हे झाड जे तुम्ही पळयता इट इज जाळफळ ओके आणि जसं तुम्ही पळयलें तें बारीकशें फळ पडटकूच मागीर ते प्रोसेस केले वता. आतां जाळफळ जशें येदें व्हडलें झाड हांव नको तुमकां जाय जाल्यार बट इफ एट ऑल जर तुमकां जर जाय जाळफळाची झाडां तुमच्या घरान सारके पोरसान बिरसान लावंक जाय जाल्यार ही सुद्दां वरायटी तांच्या कडेन आसा आनी 10,000 डिफरंट 10,000 प्लांट्स तेंच्या कडेन आसा. सो नटमेग जे आसा हय ते चडशे ते 4 माडामध्ये रोयत जाल्यार बेस्ट. म्हणजे गोंयान सामके रफ जाता. ओके 4 माडांमदीं रावप. रोवपाची गरज नाही. 4 माडामध्ये एक स्पेस असतात न्ही. ओके थंय जाळफळ लावप. सो हे एक टीप तुमच्या खातीर जर तुमकां तुमचे बारीकशे भाटबीट आसा किंवा बारीक जर स्पेस आसा 4 माड जर थंय आसा ताच्या मदीं जाळफळ लावपाचें झाड आनी खंयच्यान घेवपाचें देन यू गॉट टू विजीट पास्कल फार्म. तेका कितें म्हणटा एका इंडोनेशियन जॉईंट लिली म्हणटा. इंडोनेशियन म्हणजे ऑब्वियसली इट्स नॉट इंडियन बायली. ओके बरें हेजे USP कितें हे न्ही फ्लावर 8 मंथ उरता. 8 months. 8 मंथ. ओके आणि तुमकां जर मागीर सुद्दां जर सेव करून दवरपा जाय जाल्यार ते कट करून ड्राय वतान सुकोवपा जाता. Okay. 2 इयर्स तरी उरता. अरावंड अ इयर फ्लावर एक झाडाक उरता आनी मोर इम्पॉर्टंटली ते जर तुम्ही मागीर सुकयशात ते फुडें मागीर 2 वर्सां तुमकां वता. सो ऑब्वियसली अशी वेगवेगळी USPs ह्या फार्मान आसा. सो लेट अस एक्सप्लोर मोर इन आर सिरीज दॅट इज मॉन्सून स्पेशल वीकेंड एडिशन. आणि हे जे प्लांट पळयता पळय विथ रेड फ्लावर्स काय हे ते फळां ते कितें ते Fruit ते. फ्रूट. हय. ओके आणि इंडियन हे म्हाका केन्ना आयकूंक थायलंडचे. थायलंड सो इट इज एन इम्पोर्टेड प्लांट हियर. बरें हेजी कितें फळां ही ती फळां. Okay, ती- भितर न्ही सेम चॉकलेट टायप फ्रूट आसता. ओके तेका रामबुटान म्हणटा. आतां Okay. सद्या मार्केटान अवेलेबल आहा फ्रूट. हां 450 किती तरी केजी म्हणून विकतात ते. ओके आणि हेजी सुद्दां तुम्ही प्लांट्स करून हय. दिता फ्राफ्टिंग क्लायंटाक. वा सिडलिंग ह्या दोन्ही प्लांट्स आसात. ओके दोन्ही plant.
वेल जातो ती वेल ती वाल ती हा. हेजेर बी रोवपा बरी आहे की त्याचा आर्क बी करता न्हू हम्म. त्या आर्काचे घालून बरे डोका भशेन बरी हम्म. फ्लावर सारके सो प्रिया आउटडोर प्लांट्स झाले इंडोर प्लांट्स आमी आतां पळयले आणि एक जर समजा कोणाक उदकान जर कोणा कडेन स्पेस आसा वॉटर स्पेस आसा जाल्यार लिलीज म्हण किंवा लोटस म्हण आतां फर्स्ट ऑफ ऑल म्हाका सांग लिली आनी लोटस हातून फरक कितें वॉटर लिली आहा पळय तेजी हय. पानां उदकान फ्लोट जाता हय. आणि लोटस आहा पळय तेजी पानां वयर आसता Okay. कळटा वॉटर लिली खंयच्यान ओके आणि आतां जर पळयता पळय कोण आमचे तांकां जर फॉर एग्जांपल आपल्या गार्डनान म्हण किंवा वॉटर स्पेस तांचो आसा किंवा वयर टेरसीर म्हणल्यार वॉटर स्पेस आसा तांकां जर थंय लिली किंवा वॉटर लिली किंवा लोटस जर थंय लावपाक जाय किंवा आनीक वेगळे तुजे कडेन कितें आसा हांगासर पास्कोल फार्मान अमरेला ग्रास आसता ग्रास टायप रोवपाचे Okay. खूप डिफरन्स खूप आहे आपण Okay. उगडास दवरपाचे लोटस न्ही लोटसला वॉटर लिली हय. जा एका पोंडान एकूच जाता हां दोन तरेचे जावं शकना. ना इकडे जाऊ शकना कलर जो समजा वॉटर लिली जर दोन कलर्स लायले जाल्यार ते जावचे ना सो एकूच कलर एकूच कलर सो दिस इज अनदर टीप दॅट यू आर गेटिंग ओके सो ते जाले आणि वेगवेगळे पॅटर्न तुवें म्हटलं अम्ब्रेला ग्रास आसा Umbrella आणि एक थंय तूं ते दिसता म्हाका ते कितें हय, ते ब्रावन पळय. कलर ते वॉटर प्लांटूच ते वॉटर प्लांट बट ताका वेगळो शेप ताका वयरच्यान वेगळो पॅटर्न कसो आसा न्ही डिफरंट पॅटर्न परत फाटल्यान ती सायडीन ते बरें दिसता न्ही हय. इंटरेस्टिंग तेका रेड स्टॉक आहा आणि तेका ग्रीन स्टॉक आहा सो ते डिफरंट ओके आणि ताका ते वयर फ्लावर जाता तशें जाता ते फ्लावर तेंका सेम फ्लावर जाता ओके प्रिया म्हाका एक सांग हे आतां इंटरेस्टिंग कितें कसली स्पिसीस कितें एका ऑक्झिलिया म्हणटा ऑक्झिलिया ऑक्झिलिया ओके अशी ती बारीक सगळी उदका वयर ऑटोमॅटीक ग्रो जाता ऑटोमॅटिक ओके हाजी स्पेशालिटी कितें आतां कित्या खातीर ही झाडां ते म्हटलं ते गोरवांक बी खावपा जाल्यार बरें ओके गोरवांक समजा ही गोरवांनी जर खाल्ली जाल्यार ताका दुधा खातीर हेच्या खातीर बरें पास्कोल फार्मान भोंवता भोंवता आमी इंडोर प्लांट्स पळयले आउटडोर प्लांट्स पळयले उदकाचो जर वॉटर स्पेस आसा तुमच्या कडेन जाल्यार उदकाक खंयची प्लांट्स ती आमी पळयली दॅट इज वॉटर लिली आनी लोटस आनी वेगवेगळी जी झाडां आसा ती आतां फॉर एग्जांपल जर तुमी स्मॉल फॅमिली न्युक्लियर फॅमिली आनी जर तुमकां टायम ना गार्डनान लक्ष दिवपाक किंवा बारीक स्पेस जर आसा तुमच्या कडेन स्मॉल स्पेसान तुमकां गार्डन करपाक जाय जाल्यार यू गॉट अनदर ऑप्शन दॅट इज कॅक्टस जर तुमी पळयता हांगासर वेगवेगळे शेप्स वेगवेगळे कलर्स वेगवेगळे पॅटर्न्स आमी म्हणटा की और दिखाव जेन्ना तुमी पास्कल फार्मान येता आनी कॅक्टसान जेन्ना तुमी वरायटी मागता तुमी म्हाका दिसता थकतले पळोवन बिकॉज यू गॉट एन नंबर ऑफ वरायटीज एन नंबर ऑफ कलर्स सो यू हॅव अ लूक आनी पळयात प्लीज डू विजीट पास्कल फार्म बिकॉज लेट मी जस्ट चेक आनी हांगासर वेगवेगळे कितें आसा तें
गॅलरी जावं किंवा तुमचे गार्डन जावं किंवा टेरस जावं ताका जर मातशें ग्रीनरी टच दितले दीस मॉन्सून जाल्यार डेफिनेटली पास्कॉल फार्म इज द रायट प्लेस. यू शूड डू विजीट.